हांव केन्ना सिल्वेरा दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जेन्ना आमी कॅम्पेनींग चालू आसलेलें तेन्ना आमी पळयलें की आमचे बोर्ड वेंडलायज आसा म्हणजे होर्डिंग बा काडला. आतां इलेक्शन कमिशनरान कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेअर केलो. ओके, तितून सांगलें की सगळ्यांचे बॅनर होर्डिंग काडपाचे. जाल्यार आमचेच कितें काडलां आनी हो पळय हिंगा हो पळय आमचो TMCचो बॅनर होर्डिंग आनी हो पळय सायडीन सावंताचो बॅनर. हो CM फक्त BJPचो गोंयचो न्हू, हेजो कित्याक दवरला हो पळय, हो क्लियर पळय सारको. ओके, आनी आमचें होर्डिंग पळय कशें डॅमेज केलां. तशें जाल्यार why is it not a democracy where it can be fair of the people, by the people and for the people? म्हणजे कितें इलेक्शन अशें करपाचें. दीस इलेक्शन is of gutter level politics. That's why I say BJP is blackmailers, joker party. They don't know what is fair politics. Nothing is fair for them. Even election, this is not the way it is done. नाल्यार आमी घालता सगळ्याक बॅनर. सपोज आमचो बॅनर डॅमेज आसा आनी BJPचो CMाचो बॅनर होर्डिंग आसा सायडीन विच इज नॉट इवन टच, टुमॉरो वील ऑल्सो पुट द बॅनर एंड होर्डिंग. So what is your demand now? So my demand is that like how CM Pramod Sawant, his banner and hoarding is there, allow our hoarding banner also. Why are you putting restriction only for us? Let it be fair for all.